And if you all have seen, our leaders have spoken, been vocal. We have told what we have felt about what the governor who was there in Goa earlier and who is now in Meghalaya. हांव उलयतां सत्यपालाचें. ताणें काल स्टेटमेंट केलो आनी ताणें स्टेटमेंट केलो की भ्रष्टाचारान भरिल्लें आसा म्हणून. सावंत सरकार भ्रष्टाचारान भरिल्लें आसा, करप्शन जाल्लें आसा. एकच डिपार्टमेंटाक न्ही, द एंटायर सगळ्या डिपार्टमेंटाक भ्रष्टाचार आसा म्हणून. आनी स्पेशली कोविडा टायमार सो आमी निशेध केल्लो, आमी आयज प्रोटेस्ट केल्लो. एंड वी थिंक कॉन्स्टिट्यूशन सेज दॅट एवरी पर्सन हॅज गॉट अ रायट टू जस्ट एक्सप्रेस. बट then we told the cops, we told them we didn't have dandas, we didn't have any other material. We just told them that we are heading from Azad Maidan peacefully to CM's bungalow to promote Sawant, because we have the right to question. After all, he is the CM, chief minister. So if we don't have the right, आणि कोणाक आसा? पूण पळोवपाक गेल्यार मॅन हँडल केलें, आमच्या भुरग्यांक न्ही मारले, बायलां कडेन हें जालें, आमचे वॉलंटियर्सांक न्ही गोळयो पडल्यो, physical abuse केले, आमकां दाणे पडला. We are not blaming the cops, we are not blaming the police, because the orders are come from the higher ups. Because when we are saying he should resign because he is corrupt, आमचेरूच आयले दाणे, हांव पडले, आमचेर चलप जालें. आनी आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार आमकां हांगा जाल्ले 4:30 कितें हाडिल्ले, 4:30-5. नाव इट्स 7:30. So this is totally harassment, because there are ladies here who want to go in the washroom. There are men here, there are senior citizens here, but आमकां इतलो वगत तेणी दवरिल्लो आसा. आतां चाव तुका आमी आतां मारल्या, चाव तुका आतां मारल्या, आमकां उदक तुका विचारूंक ना कोणें. सो दीस इज हॅरेसमेंट. एंड आय एम शुअर आतां विंडिक्टीव पॉलिटिक्स स्टार्ट जातलें. आमकां आतां खंयचे बरें सेक्शन घातले, कित्याक दॅट इज ताजी परंपराच ती सावंत गोवोरमेंटाची, BJP गव्हर्मेंटाची. आमचेर घालतले. पूण एक सांग सोदता, आमचो ताळो, आमचो वॉयस तुमी स्ट्रेंग्युलेट करपाक शकना. हे एक प्रतिमा राहुल और संदेश हो बेंचेचो आवाज न्ही, हो गोंयकाराचो आवाज. आनी गोवन्स आर रियली फेड अप. एंड सिन्स यू आर एक्सपोज्ड, यू आर ट्रायंग टू हॅरेस अस. बट वी वील कॅरी ऑन आवर वर्क, वी वील नॉट स्टॉप, वी वील एक्सपोज यू ऑल मोर. एंड दीस थिंग्स वी वील नॉट शाय अवे. आमकां हे तुमची भिरांत लागपा ना. आमी झगडत आयिल्ले आसा, आमी झगडत रावली. आनी आमचो आवाज हांव चॅलेंज करता CM सावंताक सांगून, तूं आमकां एरिया ठेवून करून भितर तुका घाला, कितल्यो केसो घाल, आमी आमचें उलोवप बंद जावपाक. First of all, thank you, Munta, CM Sabak, because you treated us people very nicely. Thank you, Munta. This shows how you treat us Goans. Na amka tumka meopak zay, police force data. Thank you very much, and thank you to our ex-governor. कित्याक तुवें बरेशे सॉत उलयलें म्हणून. गोंयकारांक सगळें आतां खबर आसा की हे 14 पॉयंट सरकार जे आमचें आहा, BJP सरकार, 14 सारकें फ्रॉम द स्टार्टींग. पॅन्डेमीक टायमार जे लोकांक त्रास जाले आमी सगळे जाणांक पडले. बेडां ना, सारकी मेडिसिन्स फ्री ना, आनी कितले जाणांक ऑक्सिजन मेळोंक ना, आनी कितले त्रास. इवन ICUन उदक आशिल्लें. तसली आमची परिस्थिती. दिस इज अ मेडिकल फॅसिलिटी. विश्वजीत राणे, CM सावंत, थँक्यू व्हेरी मच. आमकां बरेशे त्रातात. तुमी पयशे हाडून रोडांनी केला. थँक्स टू अस हू हॅव सफर्ड ड्युरींग दीस पॅन्डेमीक टायम. एंड देव बरें करूं म्हणटा, जे कोण गोंयकारां पळयता ते आतां तुमी दोळे उगडात, बिकॉज दीस इज द टायम नाव. कित्याक लोक फुडें सरना जाल्यार आमचो गोंय आनी आमचो जे ब्युटिफूल स्टेट आहा ते सारकें उरचें ना. सो प्लीज कम आउट, स्टँड विथ द पीपल ऑफ आम आदमी पार्टी, बिकॉज वी आर सिंपल पीपल, आम जनता, ऑल from different lines, some of us are advocates, some of us are artists, some of us are doctors, engineers. We are young brigade. We believe in good governance, honest governance. एक तरी चान्स दियात, पळयात कितें जाता ते गोंयकारांक. त्रास जाता आमकां आनी तुमकां पासून जाता. हे पॅन्डेमीक टायमार सगळे म्हारगाय वाडला. सो थँक्यू. And I think so he should get an award for the best corrupt CM. What do you all say? Yes. Okay, congratulations, and that is also given, proved by our very own ex-governor. So good job, Pramod. Sawant, तुवें बरें काम केलां गोंयकारांक आनी सारकें त्रास गेला. सो देव बरें करूं. थँक्यू. आयज म्हळ्यार जे 9.5 वर्सां BJPचें सरकार चलता, गोंयच्यो न्हंयो विकल्यो, गोंयच्यो जमनी विकल्यो, गोंयचे मायनींग जे स्कॅम ते बोब मारताले ते आयज ते मायनींग स्कॅमाचे खंयचे खंय कांयच ना. ताची एक पयशाची रिकवरी ना. जे मायनिंगान इनवॉल्व आशिल्ले तांच्या बरोबर अजुनूय बरे भशेन रिलेशन सांबाळून आसा आनी BJPचें सरकार मुखार येवचें अशें मागता. गोंयकारांक जेन्ना सगळ्यांच्यान चड गरज आशिल्ली
तेन्ना ह्या सरकारान गोंयकाराचें रक्त पिलें. गोंयकाराक अक्षरशः मारून उडयलो. ऑक्सिजन दिवना, प्रॉपर मेडिकल किट जी ज्या टायमार मेळपाक आशिल्ली ती मेळूना, ऑक्सिमिटर जे पर्चेजां आसा तातूंत गडबड आशिल्ली. हे सगळ्या तरेचो दुर्वेव्हार तुमी करून आयज जेन्ना एक पार्टी जी पार्टी सांगता की गव्हर्नन्स ज्या भशेन आसपाक जाय तें आमी जर दाखोवपा खातीर लोकां खातीर मुखार सरता आनी जर मागतात की जे करप्शन तुमी केल्लें आसा आनी तुमचो स्वताचो गव्हर्नर जेन्ना सांगता की तुमी करप्शन केलां, त्या करप्शना आड जेन्ना आमी झगडपाक मुखार रावता तेन्ना अशा पद्दतीन आमकां हाडून डिटेन करप, आमकां हाडून आमच्या बरोबर वायट तरेचो जो तुमी वेव्हार करतात तो वेव्हार आज गोंयकार पळयता. गोंयकाराक खबर आसा तुमी कितें केलां तांच्या खातीर. गोंयकाराक खबर आसा तुमी तेंचें कशें शोशण केलां एकलतेन. तें शोशण गोंयकार येणाऱ्या इलेक्शनान तुमकां डेफिनेटली ताचेर रिएक्ट जातलो. तुमी खंयचोय प्रयत्न करा. जशें कतिमान सांगलां, आमचे कन्व्हिनर राहुलान सांगलां, आमचो आवाज जो आसा तो काँग्रेसीचो आवाज न्ही. आमचो आवाज बाकीचे जे लोकल पार्टीज आसा जे सेटिंगाचें सरकार करता तो आवाज न्ही. हो आम आदमी पार्टीचो आवाज. आनी हो आवाज जितलो तुमी चिडयतले तितलोच त्याच फोर्सान आमी वयर येतले आनी मुखाल्लें जें सरकार आसतलें तें आम आदमी पार्टीचें आसतलें. आतांच आमकां आमचे सगळे फ्रेंडांनी सांगलें आसा, जो कंडक्ट आमचे बरोबर केलो ते सांगलें आसा. आतां आमकां न्यूज मेळ्ळा, आमकां हांगसर अरावंड 4:30 सुमार हाडलो. पण आतां जस्ट एक 10-15 मिनटां पयलीं आमकां कळ्ळां की आमचेर नॉन बेलेबल सेक्शन्स घातला. आतां तुमचे कडेन मिडिया कडेन आसतलो आख्ख्या गोंयांत तो व्हिडियो आसतलो की थंय आमी कितें केल्लें आनी कसले तरेन आमचो हो प्रोटेस्ट चलतालो. तुमी वचून पळयात थंय. जर तर आमी खंयच्याय पुलिसाक मारला, बडयला, जावं तेजे कडेन कसलोय वायट वेव्हार केला, जावं पब्लीक सर्वंटाक आमी ड्युटी करता आसतना आडयलो, ह्यो आमचेर खोटा आळ घातला आनीक आमकां नॉन बेलेबल सेक्शना अंडर दवरला आसा. आनी तें बीन आमकां आतां कळ्ळां. कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा जेन्ना एक मनशाक तुमी अरेस्ट करता तेंकां सांगात तेका तुवें खंयच्या सेक्शना अंडर अरेस्ट केला, तुमी तेंकां खंयची कलम लायला. आज अजून पसून आमकां हें खबर ना. जर तर आमी विचारलें जाल्यार आमकां थंय उत्तर मेळटात की थंय आनी कसलो तरी मोर्चा चलता तेका लागून आमकां हांगा दवरला. जर तर तुमी आमकां पयलेंच सांगलें जाल्यार आमी कायदेशीर लढाई लडपाची हें करता आसली न्ही. इतले वेळ तुमी जें दवरलां आमकां तें कळटा. नॉर्मली जें तें जाता जेन्ना कसलोय मोर्चा जाता कितें जाता, पुलीस नॉर्मली 151 करता आनी लोकांक डिटेन करता आनी रोखडेंच मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस करून सोडटा. पण आतां जें पळयलें जाल्यार हें राजकारण सामकें रिवेंजफूल राजकारण जाल्लें आसा. हें आतां सामकें कळोन चुकलां. कित्याक इतले वेळ आमकां दवरप, 3 वरां आमकां पुलीस स्टेशनार बसयन दवरप, आमकां सांगप ना कांय. हांगा आमी आक्षे पुलीस स्टेशनान आसा. ऑफेन्स एलेज्ड ऑफेन्स जाला तो पणजी जाला. आमकां हांगा आक्षे पुलीस स्टेशनार बसयन दवरला. हांगचे तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना, आमकां सांगलां फक्त ऑर्डर येयला हांगा तुमकां बसयन दवरा म्हणून. थंय तांकां फोन करून विचारलें जाल्यार ते म्हणटा अजून राव अजून कांय हें जालें ना. आनी आतां आमकां कळटा, आतां वरां कितले जाली, 8 जावपा येयली. आतां आमी मॅजिस्ट्रेटा कडेन वचोन बेल घाल म्हूण सांगलां आमकां. आतां खंयचो मॅजिस्ट्रेट आमकां मेळटलो? हें जर तर तुमी आमकां उदोळ सांगलें जाल्यार आमचे कितले एडवोकेट भाव आसा हांगा आम आदमी पार्टीनूच आसा जे वयता आसले आनी प्रोसिजर करता आसले. पण हें जें आतां जालां तें दाखोवन दिता की आज आम आदमी पक्षाक कशे तरेन हॅरेस करपाचो, तेंच्या लिडरांक कशे तरेन हॅरेस करपाचो, तेंचो आवाज कसो दाबून दवरपाचो. आयज इतले व्हडले आमचें एज्युटेशन जालें आनी रायट आसलो आमकां एज्युटेट करपाक. कारण एक एक्स गव्हर्नर सांगता की आपल्या गव्हर्मेंटान करप्शन चल्लां आनी हो जेन्ना आमी आवाज आमचो हें सांगलें की CM स्टेप डावन जा, इतलेंच आमी सांगलें आनी आमी पिसफूल मोर्चा व्हरतालो. हे आमकां अरेस्ट करून नॉन बेलेबल सेक्शन लावपाचो हो खंयचे हेतून रायट आसा म्हाका अजून कळना. हे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पक्ष आमकां भिला. आयज जो आवाज आम आदमीचो आसा, प्रत्येक बुथार प्रत्येक घरांनी जे लोक आयज आम आदमी बद्दल उलयतात ते आयकन ते सगळे भिलात आनी फक्त आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न सद्याक चालू आसा. पण हांव एकूच सांगपाक सोदतां, तुमी जितले जाय तितले प्रयत्न करात पण आम आदमी वगी रावचो ना. देव बरें. पण म्हाका सांग, तुमकां अरेस्ट केला की डिटेन केला तो कित्याक? अरेस्ट केलें न्ही. सी देर इज अ डिफरन्स बिटवीन डिटेन्शन आनी अरेस्ट. डिटेन म्हणल्यार हाडून दवरतात, बसयन दवरतात आनी जे 151 जाता ते डिटेन्शन जाता. पण आतां जें जालां तें अरेस्ट जालां, आमचेर FIR जाला. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट
आमकां 143, 147, 341 ऑब्स्ट्रक्शन, 186, 353 म्हणल्यार गव्हर्मेंट सर्वंटांक आडोवप ड्युटी करता आसतना, आनी रेड विथ 149 IPCची सेक्शन लायला. ही सेक्शनां खंयची हितून बसतात म्हाका जाल्यार अजून कळना. तुमी वचून व्हिडिओ पळयात, खंयच्या मनशान कोणाक आडयल्लो आसा तें पळयात. हांव इतलीच जर तर 30-40 लोक थंय पुलीस आसले कितले, एक 20 मोजके 10 ते 20 पुलीस आसताले आनी आमी थंय 60-70 लोक आसले. जर तर आमकां हें करपाचेंच आसलें जाल्यार आज चित्र वेगळें आसतालें. हॉस्पिटलांत पुलीस आसताले. सो म्हाका कळना की हे खंयच्या कायद्यान बसता. हो फक्त कायद्याचो दुरुपयोग भारतीय जनता पक्ष करता. आणि कोणा कोण तू उलयता? आज भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हे जे सरकार आसा हेणे दाखोवन दिल्लें आसा की ते कितले भ्रष्टाचारान दिल्ले आसा. प्रमोद सावंताचेर आमी आरोप केल्लो आनी हे आमी कोविड-19 त्या वेळेच्यान म्हणटा की हांगा भ्रष्टाचार चालू आसा. तो आरोप आमचो सत्य आसा हे गव्हर्नरान आमकां काल सांगलें. तेणे फूल मिडिया मुखार सांगलें की जे आम आदमी पार्टी कोविड-19च्यान म्हणटाली ते खरें म्हणटा. गव्हर्नर जेन्ना म्हणटा तेच्या उपरांत त्या सरकाराक त्या गादयेचेर बसपाचो हक्क ना. त्याने रिजायन जावपाक जाय आशिल्लें. एक डिग्निटी जर आशिल्ली तेच्या भितर जाल्यार त्याने तेन्नाच रेजिग्नेशन दिवन देवपाक जाय आशिल्लो. मात ना, अहंकार आसा, सत्तेचो अहंकार, सत्तेचो मत चडला प्रमोद सावंताक आनी ह्या मताचो तो उपयोग करता आमकां अरेस्ट करपाक, आमकां डिटेन करपाक. आमकां अरेस्ट करून आमचो आवाज अरेस्ट करूं शकना तो. आमचो अरेस्ट प्रत्येक गोंयची जनता आपल्या जाग्यार उठयतली आनी प्रमोद सावंताक घरा वचचोच पडटलो. प्रमोद सावंत पांय उतार जावचोच पडटलो. हातून दुमत ना. थँक्यू. एक मिनिट, जसं इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट करता. आतांच तुम्ही पयला आसतना जेन्ना म्हजे वांगडी स्टेटमेंट करताले तेन्ना म्हाका फोन कॉल आयिल्लो. सो पोलीस ऑफिसरांतले फोन येयला, नांव घेना, तेन्ना म्हणून नांव घेवन येता. मेन सांगलें तुमी एक कंडिशन दिया, परत अशें प्रोटेस्ट करचे ना. सगळे कंडिशन तुमी गूड कंडक्ट दवरतले. ताका म्हणलें आमकां बेल नाका, आमी अरेस्ट जावपाची तयारी आसा. सगळ्यांची तयारी. आमकां बेल नाका, आमकां प्रमोद सावंत आनी ताच्या वांगडी मंत्र्यांचें रेजिग्नेशन जाय. सो बेल जर दिता आमकां नाका ती. तूं रिजायन जाय प्रमोद सावंत. तूं कितलोय आमकां धमकी दिवपाचो प्रयत्न कर, आमी भिवपाचें ना. आमकां बेल नाका, आमकां तुजें रेजिग्नेशन, सगळ्या वांगडी मंत्र्यांचें रेजिग्नेशन जाय. आमी हांगा रावपाची तयारी आसा आमची. तुजो बेल नाका, आमकां रेजिग्नेशन जाय. यू नॉट लिव्ह ना. सॉरी, तुम्ही वयचे ना. आमकां सांगता तो, आमकां थोडे हाय ऑथॉरिटी उलयपी तो म्हणटा एक अंडरटेकिंग दिया, परत अशें प्रोटेस्ट करचे ना. गुड कंडक्ट करा. आमी गुड कंडक्टूच केल्ले. कोणें वायलन्स केल्यार सांगा. वी हॅव ऑलवेज डन अ प्रोटेस्ट इन अ व्हेरी पीसफूल मॅनर, इन अ व्हेरी डिग्निफाईड मॅनर. It is this who have looted the people of Goa and all of us over here. So I have refused to take a bail over here. All of us are together in this. We don't want a bail at this stage. We want resignation of Pramod Sawant and his entire cabinet. Conditions on how can you stop us from protesting? It is a constitutional right. This will be done to suppress our voice, and we will not shy away. I mean, that is the